नमस्कार. पळोवया प्रायम खबरो. गोयचे मायनिंग केसींचेर सुप्रीम कोर्टान निर्णायक सुनावणी धुकल्ली सप्तकभरान फुडें. कोर्टांत गोंयकारांची गर्दी. आता सगळ्या याचिकांचेर एकठांय सुनावणी. हरीश साळवेक कोर्टाचो आदवोगाद नेमपाच्यो हालचाली. पेट्रोलियम कंपन्यांकडे आधार रजिस्ट्रेशनाचे कोफुसांव पुराय सुटूक ना. आधार नोंदणी चालूच दवरची. सरकाराची पेट्रोलियम कंपन्यांक सुचोवणी. काचाबूल लोकांच्यो आधार नंबरा खातीर गिट्ट्यो. प्रदेश काँग्रेसीचो सरचिटणीस संदेश नार्वेकाराक विनयभंगाच्या आरोपावयल्यान अटक. पणजे वाठारांतले 15 वर्सां चलयेचो विनयभंग केलो म्हूण आरोप. कोर्टान दिलो 24 वरांचो रिमांड. पेट्रोल वाडले 1.5 रुपयान, डिझेल 45 पैशांनी. शुक्रारा मध्यराती सावन कंपन्यांनी वाडयले इंधनाचे दर. पेट्रोल तेंकले 57क, डिझेल 51क. आणि खेळांत खेळगड्यांक उर्बा दिवपा खातीर सरकार दितलो खासा अर्थीक पॅकेज. लुझोफोनिया गेम्साचें काम चल्लां स्पिडीन. जिनो खेळां पुरस्कार भेटवण सुवाळ्यात पर्रीकाराची घोशणा. खबरो विस्तारान. गोंयचे मायनिंग केसींचेर सुप्रीम कोर्टान निर्णायक सुनावणी सप्तकभरान फुडें धुकल्ल्या. शुक्रारा गोंयचे मायनिंगा कडेन संबंदीत कांय याचिका कोर्टाचे ग्रीन खंडपीठा सामकार सुनावणेक आयल्यो. कर्नाटकाचे केसींचेर सुनावणी जाल्या उपरांत येता ते बुधवारा सगळ्यो याचिका बरोबर सुनावणेक घेवपाचें थारलां. दिल्लींतली सुत्रां सांगता ते प्रमाण ह्यो केसी जनहीत याचिका म्हूण दाखल करून सुप्रीम कोर्टाचो ज्येश्ठ वकील हरीश साळवेक अमिकस क्युरी म्हूण नेमपाचो विचार चल्ला. शाह आयोगाचे अहवालांतल्यो शिफारशी चालीक लागमेरेन गोंयचे मायनिंग बंद दवरचे अशी मागणी करपी याचिका गोवा फावंडेशनान सुप्रीम कोर्टान घाल्ली. हे मूळ याचिके बरोबर आतां मायनिंग कंपन्यो, कामगार संघटना, मीन निर्गतदारांच्यो याचिका, गोंयच्यो पंचायतींचे अर्ज अशे कितलेशेच जोड याचिकांचो दाळ जाला. शुक्रारा ही केस सुप्रीम कोर्टान आयली तेन्ना गोंयचे कांय मीन उद्देजक, खण खात्याचे अधिकारी आनी कंपन्यांचे अधिकारी धरून कितलेशेच गोंयकारांनी सुनावणेक गर्दी केली. कर्नाटकाचे उपरांत ओरिसाच्यो केशी घेवन उपरांत गोंयच्यो याचिका सुनावणेक घेवपाचो विचार सुप्रीम कोर्ट करताले. पूण गोंयकारांची गर्दी पळोवन कर्नाटका उपरांत गोंयची मायनिंग केस घेवपाचे निमणे थारले. दिल्लींतली सुत्रां सांगतात ते कोतान ह्या जनहीत याचिका म्हूण दाखल करून घेवन ताचेर कोर्टाचो स्वताचो आदवोगाद म्हूण हरीश साळवेक नेमपाचो विचार चल्ला. येता तो बुधवार, बिरेस्तार आनी शुक्रार अशी सेगीत 3 दीस सुनावणी जाव येता. गोंय सरकाराचे प्रतिज्ञापत्र दिल्ली पावला. येता ते सप्तकांत सुप्रीम कोर्ट ताचेर कितें भुमिका घेता हाचेर सगळ्यांची नजर आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. पेट्रोलियम कंपन्यांकडेन आधार रजिस्ट्रेशनाचे कोफुसांव सोमारा सरकाराचे बसके उपरांत सुद्दां पुराय सुटपाक शकले ना. सरकारान लोकांची आधार नोंदणी चालूच दवरपाची सुचोवणी सध्या पेट्रोलियम कंपन्यांक केल्या. आधार कार्डाचो डाटा सांबाळपी सर्वराचे कोफुसांव जाल्ल्यान सगळीच प्रक्रिया आडकल्या. गॅस डीलर, पेट्रोलियम कंपन्यो आनी गोंयचे सरकारूय हातूंत सध्या व्हडलेशें कांयच करपाक शकना. मात सिलिंडर मेळचो ना म्हूण भिरांतीन लोक प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्स खात्या कडेन आधार नंबरा खातीर गर्दी करपाक लागल्यात. शुक्रारा पेट्रोलियम कंपन्यांची आधार कार्डां आनी सबसिडीचे विशयाचेर सरकारा बरोबर बसका जाली. बसकेक हिंदुस्तान पेट्रोलियम आनी भारत पेट्रोलियमाचे अधिकारी आशिल्ले. टपाल खात्याचेय अधिकारी आयिल्ले. आतां मेरेन पोस्टान 10,34,000 आधार कार्डां पोस्ट केल्यात. आधार कार्डां घेवप चालू दवरपाचेर पेट्रोलियम कंपन्यांक वयल्यान कांयच आदेश येवंक ना अशें पेट्रोलियम कंपन्यांनी बसकेंत स्पश्ट केलें. आधार कार्डां घेवपाक पेट्रोलियम कंपन्यांक 15 फेब्रुवारी मेरेन वेळ आशिल्लो. कार्डां घेवप चालू दवरचें अशें सरकारान पेट्रोलियम कंपन्यांक सांगलां. दुसरे वटेन लोकांक आधार कार्डां मेळूंक नाशिल्ल्यान बोवाळ पडला. सरकार म्हणटा कार्डां नासत जाल्यार आधार कार्ड इंटरनेटा वयल्यान प्रिंट काडून गॅस सिलिंडराक दिवं येता. पूण आधार कार्डाची वेबसायट सारकी चलनाशिल्ल्यान कार्डां मेळनात. कार्डा खातीर प्लॅनिंग आनी स्टॅटिस्टिक्स खात्यांत लोकांची गर्दी पडपाक लागल्या. वेबसायट चलनाशिल्ल्यान खात्याय तांकां कार्डां दिवंक शकना. रांदपाचे गॅसाचे बाबतींत सध्या लोकां मुखार प्रश्न उप्रासल्यात ते अशे.
अंदू केन्ना मेरेन सबसिडी वयले सिलिंडर मेळटले? केंद्र सरकार वर्साक 6-9 सिलिंडर दितलो म्हणटा ते केन्नासान लागू? सप्टेंबरा उपरांत एप्रील मेरेन नेमके कितले सबसिडी वयले सिलिंडर मेळटले? कांय डिलर 3 सिलिंडरा उपरांतूच घेवंक लागल्यात दोबरात पयशे, तांचें कितें? मार्चा उपरांत सबसिडी वयले सिलिंडर मेळटले तेन्ना घरा सवाय सिलिंडर मेळटलो काय सबसिडी बँकेत वतली? आधार कार्ड नाशिल्ल्यांनी आधार कार्डां दिवनूय कंपन्या कडेन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पुराय जावंक नाशिल्ल्यान सबसिडी कशी मेळटली? पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो सरचिटणीस संदेश नार्वेकाराक बिरेस्तारा विनयभंगाच्या आरोपा खाला पणजेच्या पुलिसांनी अटक केली. मंगळारा सकाळी संदेशान शेजाराक रावपी अल्पवयीन चलयेक स्कुलाक वतना आडयली आनी बिल्डिंगे सकयल हाडून विनयभंग केलो असो आरोप ताचेर आसा. ते चलयेन घडिल्ली घडणूक आपल्या आवयक सांगली. शुक्रारा पणजे JMFCन ताका एका दिसाची पुलीस कादय फरमायल्या. संदेश नार्वेकार गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो सरचिटणीस. तो पणजे वाठारांत एका फ्लॅटात रावता. मंगळारा सकाळी 8 सुमार शेजारच्या फ्लॅटांतले 15 वर्साचे चलयेक ताणें बिल्डिंगे सकयल स्कुलांत वतना हाडायलें. चलयेचे आवयन कागाळीत म्हणलां तें अशें. संदेशान ते चलयेक फ्लॅटा सकयल हाडायली. शाळा सुटल्या उपरांत आपल्याक मेळपाक यो अशें संदेशान ते चलयेक सांगलें. स्कुला उपरांत आमी खंय तरी भोंवपाक या. खंय या तें आपूण तुका मागीर सांगता. स्कूल सुटलें की सरळ आपल्याक मेळपाक यो अशें संदेशान ते चलयेक सांगलें. चलयेन ही घडणूक आपले आवयक सांगली आनी आवयन मागीर पणजे पुलिशेंत कागाळ केली. मंगळारा सावन पुलीस संदेशाक सोदताले मात तो पुलिसांच्या हाताक लागलो ना. ब्रेस्तारा पणजे पुलिसांनी ताका गाडयेन वता आसतना धरलो. संदेशाआड IPCची 341 आनी 509 ही विनयभंगाची कलमां आनी भुरग्या कायद्याचे कलम 8 सकयल कागाळ नोंद केल्या. पणजे JMFCन संदेशाक एका दिसाची कादय फरमायल्या. पुलीस उपनिरीक्षक नवलेश देसाय केसीचो तपास करता. इतले मजगती पुलीस सेक्स रॅकेट केशींतलो मुखेल आरोपी हवालदार वामन नायकाचो फेर जामीन अर्ज पणजे सत्र न्यायालयान भायर मारलो. वामन नायक सध्या क्रायम ब्रांचीच्या ताब्यात आसा. शिंदळकी वेव्हारांतल्या बायलांक वामन नायक वापरून घेतालो, तांकां ब्लॅकमेल करून तांचे कडच्यान पयशे घेतालो अशे आरोप वामनाचेर आसात. पणजेच्यान आमचो सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार, रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. पेट्रोल आनी डिझल परत वाडला. पेट्रोल 1.5 रुपयान जाल्यार डिझल लिटरा फाटल्यान 45 पैशांनी वाडला. शुक्रारा मध्यान राती सावन दर वाड लागू जातली. पेट्रोल आतां 57 रुपयांनी जाल्यार डिझल 51 रुपयांचेर पडटले. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयान डिझला वयले नियंत्रण काडिल्ल्यान आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचो दर वाडटा, तशें कंपन्यो डिझल वाडयतल्यो. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.